सगळ्यांकय नमस्कारू. पूरा जनाकय दिवाळे परबेच्यो हार्दिक शुभाशयो. आज एक दिवाळे परबेक एक स्पेशल एक आप्पो केला हांवें. तुमी आयकून आसा पुरो आज बशी फुडें एरी आप्पो म्हूण सांगून हे भारी पोरन्न एक नमनेचे रेसिपी. हे कशें करचें म्हूण पळया. हाका पळयाचें हांव सुरय तांदूळ आनी तुरी दाळी हांगा तिंबत घाला आनी व्हरलेले पुरो सामान ओट्टून दवरला. सोय, गोड, फोव, मीठ, एळू इतलें बघ प्लेटार रेडी करून दवरला. आतां हें कशें घालचें कशें करचें म्हूण पळया. हांव हांगा एक अळत धरला म्हळ्यार हांव आतां एक ग्लास काडलेलो एक व्हड ग्लास. व्हड एक ग्लासान एक ग्लास तांदूळ, तेच ग्लासान 1/4 ग्लास तुरी दाळी. हे दोन्ही लायक करून धुवन एक 2 घंटे बरी तिंबोवन घेवचे. तिंबोवन घेतकर मागीर ताजे उदकाक निस्तान काण घेवका. निस्तान काडचें आनी आमी मिक्सिंगान एक 2 रावंड वांटूचे. तेच ग्लासान वाट्टितना अर्द ग्लास सोय, एक ग्लास सुरय तांदूळ, 1/4 ग्लास तुरी दाळी, तेच ग्लासान अर्द ग्लास सोय. हे तिन्नी बग घालचे आनी चिक्के न्हय जेवताय वांटून घेवचे. मागीर हाका तेच ग्लासान अर्द ग्लास फोव सुरवेक धुवन पिळून काडचे आनी हे आमी वांटून दवरलेले आसा पळयाची तांतूं भितर ह्यो फोवूय घालच्यो. आनी आमी खंयची हळद काडला पळय तेच एक ग्लास गोड, तेच ग्लासान एक ग्लास गोड. तें गोड आतां कळत म्हूण ना, तुमकां जाय जाल्यार चड उण कोरी येता तुमगेले टेस्ट कितें तेवय घालचें आनी लायक नय वांटून घेवचें. मागीर पळय आतां आप्पो घालका जाल्यार पळय अशी हे हाजी कन्सिस्टन्सी वांटून एक 15 निमिश दवरका. मस्त दवरनाजे आमशेच्या नजी. पण मागीर घालतना अशी पीठ पोळ्या पीठ शेसका कळ्ळें. नारलेल्या तेलान तूंय तळयत, तुपान तूंय तळयत कशी जेता. हांव हांगा नारलेल्या तेलां भितर तळ्ळा. सान स्पून यूज केला देखून हांव घालचे आप्पोची की सनसन न्हयला. तेच आमी व्हड दवल्यान घाल्यार व्हड आप्पो कोरी येता एरी आप्पो. हांव हांगा म्हाका सनसन इश्ट म्हूण हांव सान घाला आनी ओगी भाजून येता. व्हड घाल्यार चिकी लेट जाता. फस्ट व्हडूच जारी हे घालून घेवचे दवल्यान एक चमच्यान आनी सिम करून सोडचें. ते सिम्मार एक 2 निमिश भितर तो आमी घाल्लेलो आप्पो पुरो वयर येता. मागीर सान उज्जार एकूल एक लायक गोल्डन रेड कलर येवताय तळून घेवच्यो आनी काडच्यो. भारी टेस्ट हो. भितरी मस्त सॉफ्ट जाता तशी भायल्यान बारीक क्रंची जाता. आनी हाजे एक फ्लेवर बारी विंगड एक डिफरंट नमने फ्लेवर आमी गोड आप्पो करता पळयाची ते परमळ न्हय हाका विंगड परमळ म्हळ्यार तुरी दाळ पडता न्हय हाजी एक टेस्ट विंगड. आमगेले सानपणां रे आमगेले बापा मान तशें म्हगेले मायनय करचें आशिल्लें दिवाळे परबेक एरी आप्पो म्हूण सांगून हेंच रेगुलर जावन करचें आशिल्लें. वर्साक पंत करचें. भारी एक व्हड विशय आमकां तेन्ना एरी आप्पो करचें आसा पाय दिवाळीक म्हूण. तशी भारी तितले रुची जाता आशिल्ली. मात्र आज मस्त वर्स नंतर आज आमगेले घर कडेन एरी आप्पो केला पळयाची. तुमी पुरो जन कोण पळयाची. तुमी पुरो सान आसतना खावन अशा पूर म्हूण लेखता हांव एरी आप्पो. कोण पुरो केला वय म्हूण सांगून कमेंट सेक्शना भितर घाल्याची. तशी हो व्हिडिओ इश्ट जाला म्हूण लेखता तुमकां पुरो जनाकय इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार तुमगेले व्यूज तेवे कमेंट सेक्शना घालच्याक विसरू नकाची. तशी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्जाक आमगेल्या चॅनला ಬಗ್ಗೆ सांगायचे असल सिंपल रेसिपीज आमगेल्या चॅनला आमी घालता आसताची तेवे ट्रेडिशनल रेसिपीज. सगळ्यांक धन्यवाद.